गोमंतक भंडारी समाजान गोंड बंकाल चल्ला. पैशाच्या वेव्हारांत कांयच स्पश्टता ना. सगळीकडेन फेरफार चल्ल्या. देखून सध्याच्या समितीचेर गुन्यांव नोंद करून तांचेर कारवाय करची आनी ती बरखास्त करची अशी मागणी समाजाच्या कांय वांगड्यांनी केल्या. गोमंतक भंडारी समाजाच्या कांय वांगड्यांनी समिती आड पोलिसांन कागाळ केल्ली, पूण पोलिसांनी ती नोंद करूंक नाशिल्ल्यान समितीन न्यायालयान धाव घेतली. काल जाल्ल्या सुनावणेन पणजी सत्र न्यायालयान समिती आड 24 वरां भितर गुन्यांव नोंद करपाचो आदेश दिला. समाजाच्या वांगड्यांनी सांगले. आम्ही एक कंप्लेंट घातलेली आसा 2020 4 डिसेंबर 2020 जी आमी गोमंतक भंडारी समाजाचे जे पळय थोडे जे पळय भितर आशिल्ले कमिटीन ते थोडे हांच्यांनी भितर जे पळय फ्रॉड केल्ले आसा, जे पळय पयशांचो वेव्हार जो पळय आसा तो सारको दाखोवंक ना. जे अकावंट तांच्यांनी उगड केल्ले, अकाउंट उगडून ते पैसे भितर घालताले, त्या अकाउंटाची भितर खंय ती ऑडिट रिपोर्टान म्हण ताजेर खंय तांच्यांनी दाखोवंक ना. आनी हे तांच्यांनी लिपोवन दवरल्या कारणान हे पळय जे चिटींग केल्ले, फ्रॉड केल्ले ते पळय आसा त्याचेर आमी कंप्लेंट घातलेली. आनी ती कंप्लेंट जी पणजी पुलीस स्टेशना वयले जे पळय पुलीस आशिल्ले तांच्यांनी ती FIR रजिस्टर करूंक नाशिल्ली. ते कित्याक लागून ते खूब ताजेर प्रेशर आयिल्लो काय कितें आमकां खबर ना, पूण ताणें ती करूंक नाशिल्ली. मागीर आमी ती वयर JMFC घातली. ही क्रिमिनल मिसलेनियस एप्लिकेशन म्हणून आमी घातली. ती आमची हें केली आनी आमी मागीर ती सेशन्स कोर्टाक घातली, एडिशनल सेशन्स कोर्टाक पणजी. आनी ती काल आमची निकालाक येवन काल तिणें आमकां ऑर्डर पास करून दिली की ती FIR जो आसा तो रजिस्टर करचो. विदीन 24 hours तो रजिस्टर जावंक जाय FIR. जे कोण भितर इन्वॉल्व आसा ते कमिटीन जावं कोणें पळय हें केला, फ्रॉड केला, जे कितें केला पळय, ऑडिट रिपोर्ट जावं ते हातून हें करूं ना, दाखोवंक ना, हें करूं ना, तांचेर FIR जावचो म्हणून काल आमकां विदीन 24 hours ती FIR रजिस्टर करची. पुलीस स्टेशनाक तांच्यांनी हें करचें, FIR रजिस्टर करून त्या मॅजिस्ट्रेटाक कळोवचें. आनी विदीन एवरी 15 days दे हॅव टू रिपोर्ट कितें इन्व्हेस्टिगेशन कितें केलां पळय ते तांकां रिपोर्ट तांच्यांनी मॅजिस्ट्रेटाक दाखोवपाक जाय. हें अशें ते ऑर्डरीन आमकां दिल्लें आसा. आमी ऑर्डरीक एप्लाय केल्ली आसा ऑलरेडी आनी आमकां परवां ती आमकां ऑर्डरी हातीन मेळटली आनी तांचेर जे पळय आसा कारवाय कितें आसा ती जातली. सलग एक न्हू अनेक नाटी बांदव एकठांय जाले आनी हेंचो जो इतलो घोळ आसलो पळय न्हू तो सगळो एकठांय करून आमी एक संच तयार करून आमी एक तेका स्टेप फुडें घाले की कितें तरी एक सुदारणूक जावची समाजाची. पूण हेंच्यांनी जे कितें केलें, हेंच्यांनी फक्त समाज हाडलो आनी राजकारणाच्या हितून हाडून सोडलो. फक्त राजकारण आनी फक्त राजकारण केलें राजकारणाचे 2-3 पार्ट्याची वाट लागली, समाजाची वाट लावन गेली. फक्त जाय तो फक्त दिसता इतले बुके दिवप आनी बर्थडे सेलिब्रेट करप आनी हेतू भितर कांय ना. आनी आमचो एकूच हेतू आसलो कोणी जाय, पूण हेंकां हेंची बरखास्त करा कमिटी, गोंयांची बरखास्त करा, कोणी जावनी. पूण हे जे इतले माजले इतले वर्सां तांकां खंय तरी हेंकां लस्को लागोंक जाय म्हणून आमी फुडें सरल्या आनी हितून आमकां यश मेळिल्लें आसा. आनी खूब आमचे बांदव आमच्या बरोबर आसा. हे जे कितें राजकारण करता पळय आमकां राजकारण नाका, समाज केन्ना राजकारण वचोना आनी हे फुडें वयचो ना. खंयचे पाडून आमचेच कडेन आतां आमचेच कार्यकर्ते, आमचे जे नाती बांदव आसा विशिश्ट समाजान राजकीय पार्टीन आसा मेळ्ळे काम करता. पूण जेन्ना समाजा कडेन काम एकठांय जाता तेन्ना आमी समाज म्हणून काम करता, पार्टी म्हणून काम करना. कित्याक समाज म्हत्व आसा. आमकां फुडली आमची पिळगी, आमची भुरगीं आसा पळय न्हू तेंचें बरें जावपाक जाय म्हणून हो आमचो हेतू आसा. आमकां आनी कांय नाका. हे जे कितें करता, एक 4 जाण नाचता, ते फुगडे घालता पळय, ते फुगडे कशे तरी बंद जावपाक जाय. एक तर तांकां जे पळय कोण ताका राजकीय नाचता आनी कोण ताका बरे बरे नेते नाचता ते तर फणां पडटात आनी दुसऱ्यांक फणां घालता. ते कायमचे तेणी बरखास्त करचे. खंय तरी नवीन कमिटी कडेन हेंची जाता ती कारवाई करून हेंकां जे कितें हेंचे मेळ्ळा पळय न्हू तितले हेंचे बिगेट भायर काडून पोलिसांनी कारवाई करची आनी हेंची कायमची हेंकां बंदोबस्त करचो.